मॅडम काल पर्यान एक इश्यू झाला भूमिका टेम्पलान तुमी सीएमाची भेट घेतली किती अशुरन्स दिला? तो इशू जालो म्हणजे फाटल्या दिसांनी थोडे म्हयने पयलीं दोन फावटी हो इशू जालो. एकदां पयलीं इशू जालो जेन्ना लोकांनी ते रस्तो ब्लॉक केलो, सो ताजे खातीर तांचेर FIR फायल जाली आनी तांकां आतां चार्जशीट जाला. सो सेकेंड इशू एक काल्या टायमार रोखडोच 6 म्हयन्यांनी जालो. ते मातशे परत वाद जालो थंय देवळान आनी ते परत पुलिसाचेर कितें फातर मारले म्हणून परत तांचेर FIR जाल्ली. सो फायनली मागीर आतां हे दोनूय केसीचेर तांकां चार्जशीट केला. सो चार्जशीट केला म्हणटकच तांकां समन्स आयलें. सो आनी कितें 38 लोकांचीच नांवां आशिल्लीं, पण थंय लोक उपस्थित आशिल्ले 3-4 हजारा वयर लोक. सो फक्त 38 मोजकीच नांवां तांची आशिल्लीं आनी तातूंतली अर्द लोक तर थंय नाशिल्लेच ते घटना घडली तेन्ना. सो तें मातशें चुकीचें. सो आमी रेप्रेजेंटेशन दिलां माननीय मुख्यमंत्र्यांक आनी वी टोल्ड हिम दॅट तांकांय मान्य आसा की जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तांणी हातान घेतले ते घेवपा जायना आशिल्लें आनी ते मान्य करता की तांचे कडेन चूक घडली म्हणून. आनी दे हॅव प्रॉमीस दॅट हाजे फुडें अशें केन्ना जावपाचें ना. पण जे पुलिसान तांचेर FIR फायल केल्या ऑर आतां चार्जशीट जाला तातूंत अर्द लोक ते कितें म्हणटा आमचेच कित्याक फक्त 30 लोकांची 40 लोकांची नांवां, सगळोच गांव आशिल्लो थंय. सो इवन यू हॅव टू फायल FIR ऑन ऑल द 4000 पीपल. सो आनी घटना कित्याक जाली, कित्याक FIR जालो, वी टोल्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वॉट हॅपन्ड first time, what happened the second time, and they have promised Chief Minister that henceforward nothing like this is going to happen. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन्स दिल्या की जाता तितले बेगीन this case will be resolved. जो कितें पळय FIR फायल केल्या चार्जशीट जे समन्स आयल्या तांकां दॅट मॅटर वील बी हँडल्ड अँड वी वील टेक केअर ऑफ द गव्हर्मेंट वील टेक केअर ऑफ. पूण मॅडम हितून एक हे आसा की जे लोक नाशिल्ले तेंचेर सुद्दां जर FIR जाला जाल्यार खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटाची हितून चूक आसा. सो ताचेर कशी कितें एक्शन? सो त्याच कारणा खातीर ऑनरेबल CMाक कशें कळटलें टील ही इज अप्रायज्ड ऑफ इट. सो तांकां सांगलें की फर्स्ट टायम वाय दे टूक लॉ इन देयर ओन हँड्स, कितें कलेक्टरान जे सेक्शन 144 इम्प्लिमेंट केलें पयलींच सांगनासतना म्हाकाय बी एज अ लोकल MLA म्हाकाय तेन्ना सांगून आशिल्लें की बाबा आमी सेक्शन 144 घालता, कित्या खातीर घालता हें जाता. सो थंय ते लोक जेवपा बशिल्ले, मागीर ते लोक जेवताले आनी ते सगळीं आयदनां बी पुजेची हाजी ताजी सगळ्या प्रसादाची आयदनां पुलिसांनी ती काडून उडयली आनी कितें जालें म्हणून तिणें ते सेक्शन 144 इम्प्लिमेंट केलें. पण म्हाका सांगूं ना एज अ लोकल MLA आय शूड हॅव बीन टोल्ड ऑर टेकन एडवायज ऑफ आमी करपाचें कितें करपाचें प्लीज टेल अस, बिकॉज आय नो माय एरिया न्ही, आय नो माय पीपल, आय कूड हॅव स्पोकन टू दॅम. सो सो देर वॉज सम मिसकम्युनिकेशन. त्या कारणा खातीर लोकूय मागीर भडकले. कितें जाता देवळाचें म्हणटकच आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे लोक कशे आसता ते भावीक आसता, मागीर देवळाचें कितें कार्य आसा म्हणटकच ते मातशे वयर सकयल जातात. सो त्या कारणा खातीर ते मातशे दे टूक लॉ इन देयर ओन हँड्स वीच दे शुडंट हॅव. सगळे शिकिल्ले भुरगे आनी जे कोण शिकून आसले ते पसून मागीर इट बिकम्स अ मॉब मेंटॅलिटी म्हणटा तशी. पण तांकां खबर आसा की हाजे फुडें ते करपाना म्हणून आनी अशें दे वोंट अलाव समथींग लायक दीस टू हॅपन अगेन इन द टेंपल, इन द होली प्रिमायसीस ऑफ अ टेंपल. हाजे मागीर अशें पयलीं करपाना. सो म्हाकाय दिसता की पुलिसाची चूक आसा. कित्याक पुलिसांनी आतां फक्त 38 नांवां कशीं घेतली, थंय लोक आशिल्ले 3-4 हजार लोक. सो ते कशे फक्त 40 लोकांची नांवां घेतली. सो CMाक ऑनरेबल CMाक आमी हें सांगलां, तांकां कळून आयलें आनी तांकां आमी सांगलें की कसो इशू जाला तो. म्हणून तांणी म्हणलें की ही वॉज रेडी टू हेल्प एंड आय एम रियली ग्रेटफूल टू ऑनरेबल CM की तांणी तांकां सांगलें आनी शांत केलें लोकांक की बाबा आमी एक फुडल्या थोड्या दिसांनी वी वील ट्राय टू रिजॉल्व दीस मॅटर. म्हणल्यार तुमकां लोकल MLAक सांगिनासतना येदो व्हडलो हो इशू जालो, पूण फायनली जे लोकल MLA आसात तेंचेच कडल्यान हो इशू सॉल्व जालो अशें? तशेंच आसता न्ही, ते लोक म्हजे. सो आय हॅव टू बी देर. दे हॅव इलेक्टेड मी, आय एम देर रेप्रेजेंटेटीव. आय कांट लीव देम टू ड्रावन. सो जेन्ना इशू केन्ना येता तेन्ना हांव तांकां सदांच सांगता तुमकां कितें इशू आसलो जाल्यार पयलीं आमकां सांगात. आय एम ऑलवेज देर.
the minister Vishwajit Rane is always there for Sattari. So we are always there for every single person of Sattari. They have been with us for generations. So तांच्या खातीर तांची भलायकी म्हणटा ती आमची भलायकी. So we are always there for them. So we just request them, do not take law in your hands. कितें इशू आसलो, पुलिसा कडेन उलोवपा आसलो, खंयचे जजा कडेन उलोवपा आसलें, लॉयरा कडेन उलोवपा आसलें, खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिशियला कडेन उलोवपा आसलें, कितें आसलें आमकां सांगात, वी वील सॉर्ट आउट युअर इशू. सो इशू जालो सो डेफिनेटली हांव तांचे MLA म्हणून ते म्हजे कडेन आयले. हांव आमचो ऑनरेबल CM इज आर लिडर म्हणून हांव तांचे कडेन गेलें, बिकॉज फायनल ऑथॉरिटी इज ऑनरेबल CM, इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. सो तांणीच हें सॉल्व करपाचें आनी तांणी आश्वासन दिलां की जाता तितले बेगीन ही वील रिजॉल्व दीस मॅटर. थँक्यू.